आम आदमी पक्षा वांगडा युती करपाक वेळीच्या काँग्रेस ब्लॉक अध्यक्षान विरोध केला। लोकसभा वेंचणुकेत आमी भोवमत मेळयल्ले आणि जिल्लो पंचायत वेंचणूक जिखलेले लेगीत। फाटल्या खेपे आप पक्षाक लागून आमी फक्त कांय मतांनी वेंचणूक हारले। मागीर आपा वांगडा युती करपाची गरज तरी कित्याक? फाल्यां ते काँग्रेसी वांगडा रावतले हाची हमी कोण दितलो? अशे प्रश्न वेळीच्या काँग्रेस ब्लॉक अध्यक्षान उक्तायला। आपा वांगडा युती करूं नाका अशें तांचें म्हणणें आसा। आम्ही पळय संडे आम्ही आमची ब्लॉकाची मिटींग घेतलेली एलॉंग विथ आवर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आसीस नरना तेन्ना आमी डिस्कशन जाली खूब जाल्लें आनी त्या टायमार आमी एक पॉयंट हाडलो बिकॉज ऑफ द अलायन्स आमी ताका विचारलें बाबा अलायन्साचें कितें तुजें ताणें जाणें जाल्यार आपल्याक कांयच खबर ना पूण आतां सडनली आमचे जीपीसीसी प्रेसिडेंटान अलायन्साक वेलकम करता सो वी आर अपोजिंग इट आनी आमी ऑलरेडी कॉन्वे केलें डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंटाक सो आमकां अलायन्स नाका विथ ब्लॉक फूल ब्लॉक आमकां मेन दिला ताका सो आता हे दोन एमएलए आसा आम आदमीचे ते सर्वायवला लागून अलायन्सा येता ते आमकां कांय खबर ना आनी हांकां सर्वायवल करता जाल्यार वाय शूड वी गो अलायन्स डू द अलायन्स विथ हिम आमकां ते अलायन्स नाकाच सो वी आर अपोजिंग फूल वेलिंग ब्लॉक इज अपोजिंग द अलायन्स विथ आम आदमी पार्टी आमी एका आमचे एमपी इलेक्शनाक आमी प्रूव्ह कर मेजॉरिटी करून दाखयली आमी विक्ट्री दिवन सेकंड आमी जिल्ला जिखून दाखयले सेकंड टायम हाडले आणि आमचो लास्ट टाइम कॅन्डिडेट आसा तो फ्यू आमचे 50 वोटांक डिफीट जाल्लो सो देर इज नो डाउट ओनली फॉर अलायन्स ओनली सो वी आर ऑलमोस्ट ऑन द विक्ट्री साइड सो कांग्रेस हैज टू बी इन दिस वेली कॉन्शियस वाय वी आर गोइंग फॉर अलायन्स which we don't want लास्ट टाइम तो व्हिडिओ जर व्हायरल करणार झाले दॅट ऑल्सो इफेक्टेड बिकॉज ऑफ तो व्हायरल जो व्हिडिओ केलो तो आणि आम आदमीनूच केला आणि त्यांचे एक आदमीन एक मनशान ताणें एडमिटूय केला म्हज्या फुड्यान दॅट वॉज आवर मिस्टेक म्हणून हांव नांव घेना पूण ही हॅज एडमिटेड इट दे हॅव डन इट. And so this type of parties are why we want them to alliance for the alliance. So we are totally against it. So म्हाका दिसता when we आमी district president आमी convey केला it should go to the high authorities also with the district GPCC president and to the high authority also. So we don't want the alliance. See right now I am opposing in Valley constituency into my constituency because Valley and दोनच आमदार आसा तांचे so alliance हा chances ना because Benavli जो आसा आणि Valley. So all over there is no seat chances only for the alliance only 2 seats for that survival त्यांका आपल्या परत सीट जिखून जाय म्हणून alliance करता that I don't know.